काय नाही, फक्त आज केंद्र सरकारात काल काढलेल्या नोटिफिकेशना खातीर म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित भाई शाह आणि फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी हांकां धन्यवाद म्हणपा खातीर आज हांगासर आसा. खास करून आमी एक्सपोर्ट ड्युटी ऑफ द आयर्न ओर स्पेशली द 50% इट इज तांच्यांनी नोटिफिकेशन 21 मे 2022 जे नोटिफिकेशन काढलेलें आणि बिलो 58 ग्रेड आयर्न ओर जे आसा आणि पीक आयन्स हाका दोगांयकूय 50% ऑफ द एक्सपोर्ट ड्युटी लायिल्ली. आमी 22 मे 2022 हाका होम मिनिस्टर, PM आणि FM ह्या तिगांयकूय लेटर धाडून दिल्लें आणि तेन्नाच्यान कंटिन्युअसली तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की जे नोटिफिकेशन काडलां आयर्न ओर आणि पीक आयर्ना खातीर ते नोटिफिकेशन फाटीं घेवचें. जे नोटिफिकेशन फाटीं घेयना जाल्यार ताजो इम्पॅक्ट म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयचेर जातलो. कारण ओवरऑल तेच्या खातीर फाटलो सगळो म्हणजे कितें आमी एक्सपोर्ट केला म्हणजे 27 ऑप्शन्स आमी केल्ली. भितरल्यान 16 मिलियन्स ऑफ द टन्स आमी 7 ते 8 वर्सां आमी एक्सपोर्ट केलो आणि वीच इज अगेन बिलो 58 ग्रेड. आणि ताका लागून आमकां तें करप शक्य जाल्लें कारण हो एक्सपोर्ट ड्युटी जर लायली आसत जाल्यार हो 16 मिलियन टन ओर कोणूच भरपा नाशिल्लो. अजूनही बी एडिशनल जरी तर अप्रॉक्सिमेटली 20 मिलियन ऑफ द आयर्न ओर जो आसा अप्रॉक्सिमेट परत सांगता इट इज नॉट फिक्स हो अवेलेबल आसा आणि तो आमकां ऑप्शन आसतले वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ऑप्शन करपाचो आसा. म्हणून आमकां ही 58 ग्रेडची जी एक्सपोर्ट ड्युटी लायिल्ली पळय ती फाटीं घेवपाक जाय आशिल्ली. सो वन्स अगेन थँक्स फॉर अवर सेंट्रल लिडरशीप, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आणि हाज्या खातीर हांव धन्यवाद म्हणटा की काल तेंच्यांनी 18 नोव्हेंबर हाज्या दिसा जें नोटिफिकेशन काडलें ह्या नोटिफिकेशनांतल्यान आमकां आयर्न ओराचेर लायिल्ली एक्सपोर्ट ड्युटी फाटीं घेतली. खास करून पीक आयर्नाचेर लायिल्ली एक्सपोर्ट ड्युटी जी आसा फाटीं घेतली. एक्सपोर्ट ड्युटी पीक आयर्नाचेर लायिल्ल्या कारणान पीक आयर्नाचो सेल जो आसा पळय होय कमी जाल्लो, तांकांय सेल नाशिल्लो. त्या खातीर आंबोण्या सारकेलो आमचो एक फर्नेस हें तांकां बंद करचें पडिल्लें. सो दॅट अगेन दे रिस्टार्ट दॅट पीक आयर्न फर्नेस हे ते परत एकदां सुरू करपाक शकतले. सो गोंयांतले परत एकदां ऑप्शन प्रोसेस सुरू जाल्ल्या कारणान आमकां मायनींग एक्टिविटी सुरू करपा खातीर खूब व्हडलो स्कोप आसा. गोंयच्या इकॉनॉमीच्या दृश्टीन, गोंयच्या आयर्न ओर मायनिंगच्या दृश्टीन हो केंद्र सरकारान घेतलेलो निर्णय खूब व्हडलो निर्णय आसा आनी ताच्या पासून खूब व्हडली रिलीफ ही आयर्न ओर इंडस्ट्री जी आसा, मायनींग इंडस्ट्री खूब व्हडली रिलीफ मेळिल्ली आसा. त्या खातीर समेस्त गोंयकारांच्या वतीन कंटिन्युअसली फाटल्या म्हणजे 6 म्हयन्यांक हांवें फॉलोअप करतालो आणि खास करून पयले लेटर तांकां बरोवपी हांवूच आशिल्लो. ते म्हणून बाकीचे मागीर एक 2-3 मुख्यमंत्र्यांनी ताच्या खातीर बरयलें. पण ताजो मेजर बेनिफिटूय तसो आमच्या स्टेटीक जातलो कारण आमी रोखडेच आतांय बी कोणी ऑप्शन घेवन दवरला ते परत एकदां एक्सपोर्ट करपाक सुरवात करतले आनी आमी ऑप्शन प्रोसेस जो आसा तो परत रिस्टार्ट करतले जेणे करून आमी जो लिजान परत आउट ऑफ द लीज जे ज्या जाग्यार ऑप्शन करपाक मेळटा तो सगळो ओर जो आसा ते ऑप्शन करतले. आणि म्हाका दिसता परत एकदा मायनींग एक्टिविटी फूल फॉर्मान सुरू जातली. त्या खातीर कालचें नोटिफिकेशन हे आमच्या नुसार खूब महत्वाचें. सर केन्ना लागून स्टार्ट जातली सर मायनिंग लीज ऑप्शन्स कितें हे नोटिफिकेशन आणि मायनींग लीज संबंध ना. हांव परत सांगता तितको समजून घे. हांव आत्ताच्या नोटिफिकेशनाचेर उलयता ते ऑप्शन ओन्ली ऑप्शन. सर मायनिंग लीज ऑप्शना खातीर ते प्रोसेस करपाक प्रोसेस सुरू आसा 50 to 58